नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवंक ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर घालतले बहिष्कार, तृणमूल काँग्रेसीची शिटकावणी। रेजिनाल्डान भाजपाक तेंको दिवचे परस कुट्टरेची उदरगत करपाचेर दिवचे लक्ष। काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी मोरेनो रिबेलोचो रेजिनाल्डाक सल्लो। येता त्या 1.5 वर्सां भितर सायपे वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न करतलो सुटावो। मायकल लोबोचेर सायपेच्या लोकांक आश्वासन। सेंट्रल आणि वेस्टर्न रेल्वेच्या सहकार्यान कोंकण रेल्वेन गिमाच्या सुटये निमतान केल्या खास गाडयो सुरू। पर्यटकांनी घेवचो लाव, कोंकण रेल्वेचे पर्यटकांक आवाहन। रस्त्यावयल्या सुण्यांक शिजोवंक नाशिल्लो मास्क घाल्यार करात अटक। वास्कोचो आमदार दाजी सरकाराची उपजिल्लोधिकारी तशेंच पुलिशेक सुचोवणी। आनी कोविडाचो भंय वाडटा। कोरोनाचे मेळे 88 नवे दुयेंती। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो पावलो 412 चेर। आता खबरो विस्तारान। मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशना खाला अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणाक गोंय तृणमूल काँग्रेसीन तेंको दर्शायला। आरक्षणाची मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचो आमी बहिष्कार करतले अशी शिटकावणी तृणमूल काँग्रेसीन ह्या वेळार दिल्या। देशाची जी घटना आसा, जी बाबासाहेब आंबेडकरान जी निर्माण केली, ते घटनेन स्पश्ट म्हणलेलें आसा की खंयचे समाजाक जे हक्काचें स्थान जाय ते मेळपाकूच जाय। गावडा कुणबी वेळीप ही बहुसंख्येन आशिल्ली गोंयची जमात, ह्या समाजाचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार गोंयच्या सगळ्या घडणेंत ह्या समाजान आपलें योगदान दिल्लें आसा। आनी देखूनच आज ते आपलो हक्काचो जागो जाय अशें मागता। तेंचे मदीं एक अशी भावना जाल्ली आसा आनी तेणी मागणी केल्ली आसा जी तुमच्या सगळ्या पत्रकारांच्या माध्यमांतल्यान, न्यूजपेपर, प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळे गोंयच्या जनतेक तेणी कळोवन दिल्लें आसा की 2024 जावपी पार्लमेंट इलेक्शन, ते इलेक्शन पयलीं जर आमचो हो संविधानीक अधिकार जर आमकां प्राप्त जालो ना जाल्यार आमी जावपी त्या निवडणुकीचेर म्हणजे पार्लमेंट इलेक्शनाच्या सगळे प्रक्रियेचेर आमी बहिष्कार घालतले आनी सगळे देशांतल्या जनतेक आमी दाखोवन दितले की आमचो हो संविधानीक हक्क आमकां मेळूना, देखून आमी ह्या निवडणुकीत भाग घेवचे ना। आलेक्स रेजिनाल्डान भाजपा सरकाराक तेंको दिवच्या परस कुट्टरी वाठारांत उदरगत करपाचेर भर दिवपाची गरज आसा। देखून बारीकांतल्यो बारीक समस्या सोडोवपाचेर ताणें लक्ष घालचें असो सल्लो मोरेनो रिबेलोन कुट्टरीचो आमदार रेजिनाल्डाक दिला। पळयात तशें म्हणणें। आयज आमगेले कुट्टरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो ताणें एक प्रेस नोट दिला आनी तो प्रेस नोटाचेर कितें म्हणटा रिगार्डिंग दॅट इश्यू दॅट इज हॅपन इन सांकवाळ वेर अ टँकर वॉज फाउंड कॅरिंग sewage water and magir drinking water. The same tanker was carrying sewage and magir drinking water. So then tane ek statement kala ki that the government has to take the issue seriously and people's health should not be compromised. But it is a very funny statement. आणि वो रेजिनाल्डला सदांच एक भाशेन तेगेले पॉलिटिक्स करप। यू आर सपोर्टिंग बीजेपी, तुमचो गव्हर्नमेंट आहा, यू आर मेकिंग स्टेटमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट। In the past also you made it in the assembly. CMाचेर ताणें एक स्टेटमेंट केलो की डोंट टॉक ऑन रिलीजन, डू लोकल काम कर म्हणून ताणें असेंब्ली स्टेटमेंट केलो CMाचेर। नाव अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिवेज इश्यू। हांव म्हणटा एज अ सिटीजन ऑफ कुडतोरी हांव रेजिनाल्डाक सांगपाक सोदतां, यू रिजायन फ्रॉम द IDC चेअरमॅनशीप एंड विथ युअर सपोर्ट तूं त्या चेअरमॅनशिपाक लागून तूं सगळ्या लोकांले इश्यू कॉम्प्रोमायज करून सोडले। Forget about सांकवाळ इश्यू, आमगे कुडतोर देखून कितले इश्यू आहाय। ही इज नॉट रेजिंग दोज इश्यूज ओनली। काल तुमकां खबर आसतली कुडतोरी बीजेपी मंडल
They are saying that he is not doing the work. The party that is supporting. आणि लोक आणि म्हणणार त्यांच्या मनीस म्हणटाय आणि आज तो इश्यूचेर गव्हर्नमेंट सारको नॉट टेकिंग द हेल्थ ऑफ द सिटीजन सिरियसली म्हणटा सो कितें वाय दिस ड्रामा आय डोंट अंडरस्टँड बी क्लियर रिजाइन फ्रॉम द IDC चेअरमॅनशिप अँड विथड्रॉ युअर सपोर्ट दॅट इज वॉट वी वॉन्ट 1.5 वर्सां भितर सायपे वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आदल्या उदका पायपलायनीच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत सांगले. तशेंच 30 MLD उदका प्रकल्प पुराय जाले उपरांत पुराय कळंगूट म्हालाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. सायप्यान नेरूळ कान्होळे रेस मागूस ह्या वाठारांतल्या लोकांक चडांत चड उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. सरकार 24 वरां उदक दिवंक शकना ताका लागून सरकारान दिसाक 3 वरां तरी उदक दिवचें अशें ताचें म्हणणें आसा. आणि ही समस्या आमकां टेल एंड जी आहा लायक सायपें पार्ट्स ऑफ कांदोलीम ते सायडीन रेज मागूस नेरूल बाकीचे आमचे वाटेन अंजुना वागातोर शापोरा शोलेम मार्ना मोर्जे मांद्रे सारकी व्हडली मोठ्या प्रमाणान हो इश्यू जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता सरकार जेन्ना म्हणटा की आमी तुमकां 24 वरां उदक दितले आमी 24 वरां मागिना आमी दिसाक 3 वरां मागता 3 आवर्सान आमची साम इजी बसता अंडरग्राउंड आनी ओवर हेडूय पाम मारून हे आमी मागता 3 hours to 4 hours आनी त्या खातीर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज नॉट हॅपनिंग. आतां ही जी मेन लायन हिंगासून जी अंडरग्राउंड संपाक वयता हेका मोदेका 4-5 कोटी टॅपिंग आहा सारकें न्हू सारकें आमी म्हटलें ही टॅपिंग बंद करुया आनी ही डायरेक्ट लायन व्हरया आनी संपान घालया आनी थिंगासून पुश करून सगल्यांक उदक दिवया. हे जे टॅपिंग आहा ते आमी आतां सोदूंक वचत जाल्यार आख्खो रोड खणचो पडटा तेजे पेक्षा न्हय ही लायन घातलेली बरी आमकां इमिडिएटली सँक्शन मेळवला आनी ही डायरेक्ट लायन आमी सिंगल लायन मोदेका एकूय कनेक्शन नासतना ही आमी घालपाक आयच्यान सुरवात करता. तेचे उपरांत मेन जे हे आसतले परमनंट सोल्युशन हे आमचे वयर अंडरग्राउंड साम वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 30 MLDचो येता तेजें काम सुरवात आहा 25 कोटीचो टेंडर ऑलरेडी दिल्लो आहा. तेजी पायपलायन तुमी पयली आसतली सालिगांव वयतना ती घालप चालू आहा अप टू जी लायन आमकां तिलारीची लायन येयल्या तेका वचोन कनेक्ट जातली नियर पुलीस स्टेशन. हे काम म्हाजे हिसपान 1 वर्साचें काम आहाय नियरली 1 long year to 1 year 6 months अशें लागतले हे कंप्लीट जावपाक. कोंकण रेल्वेन सेंट्रल आणि वेस्टर्न रेल्वेच्या सहकार्यान गिमाच्या सुटयां खातीर खासा गाडयो सुरू केल्या अशी माहिती कोंकण रेल्वेचो रिजनल मॅनेजर बबन घाटके हांणी दिली. तशेंच कोंकण तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांनी ह्या नव्या रेल्वे गाडयांच्या वेळा प्रमाण आपल्यो तिकेटी बूक करच्यो अशें आवाहनूय घाटकेन ह्या वेळार केलां. Konkan Railway, in coordination with Central Railway, Western Railway, Southern Railway, etc., has announced running of summer special trains, especially for those because vacations are beginning and lots of tourists they will be interested traveling to Konkan area. So these trains are being run between Lokmanya Tilak terminus to TVM, Lokmanya Tilak terminus to Karmali, and between Pune, Ernakulam, Pune, Sawantwadi, then Sawantwadi, Panvel, Panvel, Karmali, then Lokmanya Tilak terminus to Kanyakumari, then Tamaram junction to Jodhpur, and then Udna and Mangalore junction. So these are various trains which have been announced. I request all the travelling passengers to kindly take a note of this and do your bookings to avoid last minute rush. रस्त्यार हेडपी सुण्यांक लोक शिजोवंक नाशिल्ले मास्क घालतात देखून सुण्यांनी हल्लो करपी घडणुको घडटात. त्या खातीर रस्त्या वयल्या सुण्यांक शिजोवंक नाशिल्ले मास्क खावपाक घालपी लोकांक सोमतेच अटक करपाची सुचोवणी हांवें उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी पुलिसांक दिल्या अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें. कोविडचो जो इन्सिडंट जालो ताचे करून मायमळाच्या भागांत एका बायलचे कुत्र्यांनी सामकी म्हणजे इतली वायट हातूंत म्हाका खाली म्हणजे घास मारलो आणि आज पासून ती खूप त्रासार आसा. खूप निंदनीय जो प्रकार घडला आणि खूप वायट दिसता की
अश्यो गोश्टी जाता तेन्ना आमी ते जातकूच रोखडेंच आमच्या मिनिस्टरा कडेन आमी उलयले आनी तुमकां याद आसतलें की हो विशय हांवें इवन एसेंब्लीन उलयला की अशे अशे स्ट्रे डॉग्स जे आसा जे रातचे भुरग्यां फाटल्यान धांवता आनी कोणा फाटल्यान धांवता हांकां खंय तरी कंट्रोलान हाडपा खातीर कितें करपाक जाय अशी येवजण सरकारान काडपाक जाय म्हणून आमी फाटींच पळयलें की इवन गायो ज्यो रस्त्यार भोंवतात आनी तांचे कडेन खूब त्रास जाता तांकां आमी खंय तरी व्हरून एका कडेन एलोकेट केली तशें कितें ह्या अशा बाबतींत ह्या स्ट्रे डॉग्स बी आसा तांकां एलोकेट करून तांकां थंय वेवस्थीत जेवण बिवण दिवन थंय दवरपाक शकता काय कितें हाजेर आमी विचार मांडपाक लायलो अशें हांव आतां मिनिस्टरा कडेन उलयलां पूण म्हाका दिसता स्ट्रे डॉग्स जे आसात आज खुबशे प्रमाणात वाडल्या आनी गव्हर्मेंटाच्या हातून थोडे स्ट्रिक्ट लॉज आशिल्ल्या कारणान आमी तांकां कांय तशें तांचेर हें करूंक शकना पूण म्हाका दिसता एक तर मॅक्झिमम आमी स्टरलायज करून तांकां परते थंयच सोडूंक शकता म्हणजे तांची आनी वाड जावची न्ही म्हणून पूण हे जे आतां खंय जे एकदम एग्रेसीव जाल्या सामके रागान लोकां फाटल्यान धांवतात तांकां घास मारतात आनी पयरचो जो प्रकार पळयला त्या बायलेचे फोटो पसून पळयले जाल्यार आमकां म्हणजे थरथरो येता आंगार अशे तरेन तिका चाबला तेच सपोज एक धाकटे भुरगे आसले जाल्यार एक कितें मोठे अनर्थ जावपाचो अशें आमकां दिसून येता म्हाका आनी एक मुद्दम ही गोश्ट एक सांगून दिसता आनी जाचेर आमकां सगळ्यान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा ती थोडे लोक मांस हाडून म्हणजे रॉ मांस बाजारांतले हाडून ते कुत्र्यांक पब्लीक प्लेसिसांचेर घालतात ही एक खूब वायट गोश्ट आसता अशें आमकां 2-3 लोक कोण आसा ते आयडेंटिफाय जाला तुमकां याद आसतली वास्को सिटीनूय बी हांव जेन्ना कावन्सिलर पसून आशिल्लो एक मनीस डेली मांसाचे म्हणजे रॉ मांस शिजयल्ले पसून मांस न्ही रॉ मांस हाडून रस्त्यार उडयतालो आनी ते कुत्रे खाताले आनी अशें रॉ मांस जेन्ना तूं कुत्र्यांक खावयता तेन्ना खंय तरी तांकां ती एक एग्रेसीव बिहेवियर तांचे भितर येता लोकांक कुत्र्यांक खंय वाडप इज नॉट बॅड हांव वायट म्हणना पूण ते पब्लीक प्लेसार तुमी करचें न्ही तुमकां दिसता सपोज कुत्र्यांचे तांकां जेवण दिवपाक जाय जाल्यार मुद्दम तुमी ताका घरा व्हरून नाल्यार पयस खंय तरी एरियान व्हरून बरें शीत कितें अशें दियात पूण मांस जे उरिल्लें आसता रस्त्यार तुमी चिकन बी कापपी आसता थंय उरिल्लें आसता ताजी हाडां ताजे पांय तसले घेवन थंय उडोवप आनी हाच्या खातीर ते चड एग्रेसीव जावप म्हाका दिसता हें स्टॉप जावपाक जाय हांवें पुलिसाक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिलें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हांवें सांगलां की अशी कोणूय उडयता ती दिसली तांकां इमिडिएट अरेस्ट करपाक जाय म्हणून दिसान दीस कोरोनाचे प्रमाण वाढत आसा बिरेस्तारा 58 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या जाल्यार 88 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 412 पावला रिकवरी रेट 98.31% आसा कोरोनाचे प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला दर एका गजालीचेर उलोवपाचें लायसन चर्चिलाक कोणे दिलां अशें विचारीत कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान चर्चिलाचेर उतरांचे फार केले हांव आनी म्हजी फामील असो वागिल्ल्या कारणानूच चर्चिल अपेशी जालो अशें रेजिनाल्ड म्हणटा तशेंच कुट्टरेच्या लोकांक तांणी कोणाक मतां मारपाचें हें सांगपाची गरज ना तें तांकां भेस बरें खबर आसा आनी चर्चिल आतां आपल्याक हारोवपाचे यत्न करून थकला अशें रेजिनाल्डाचें म्हणणें आसा See, first I want to tell you the difference between Churchill and me. I have got elected, people have elected me. I have told him many times that people of Kurtori constituency don't require Churchill to tell them whom to vote. कितलेदा सांगला त्या काय आतां तो मातशें माथार जाला सो इट्स ओके आय हॅव नो इश्यूज आमी माथार जावपा आहाय सो लेट्स रिस्पेक्ट हो माथारपण सो तेका कोण लायसन दिलां सगळ्यांचें उलोवपाक तेका लोकांक रिटायर केला ग्रेसफुली ही शूड रिटायर ग्रेसफुली एक्सेप्ट द पिपल्स वर्डिक्ट एंड रिटायर ते आजून एक गाबा जायना तेगे EVMसाचे गान आनी गान ते पचके जोक करून आजून देखून तेगे जायना काबार आतां तो कोणा जॉयन जाता कोणा जॉयन जायना दॅट इज हीज हेडेक आय हॅव नो इश्यूज विथ हिम ही जॉयनिंग anybody he wants but the difference is I work for the people and Churchill's game is I, me and my family. Tekani kaina politics. There he has failed. If he wants to tell us where we have failed, I don't mind. We are bound to improve. But I am telling him he has failed on one issue is I, me, myself, my family.
नारायणनगर होंडा 70 हांगा श्री गणेश देवस्थानाच्या पहिल्या वर्धापन दिसा निमतान सुर्ला 70च्या श्री सातेरीत शांतादुर्गा पंगडान रणमाले सादर केले। तरणाट्या कलाकारांसावन वरिष्ठ कलाकारांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो। तातूंत नामनेचे नाट्य कलाकार पांडुरंग गांवकार तशेंच हेर कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो। 70 मालात रणमाले लोकप्रिय आसात। गांवांत पयलीं मनरिजवणेची साधनां नाशिल्ल्यान दादले बायलांचो भेस करून रणमाले ही लोककला सादर करताले। पिळगेंतल्यान चलत आयिल्ली ही लोककला आयज लेगीत जिवीत आसा। 27, 28 आनी 29 अशे 3 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी वर्धापन दिसा निमतान जातल्यो। नगरगांव पंचायती वतीन शुक्रारा उस्तेबानाचेर नितळसाणीची मोहीम राबयिल्ली। उस्तेबानाचेर न्हावपाक तशेंच पिकनिको करपाक येवपी पर्यटकांनी हो बंधारो बुरसो केल्लो। पंचायतीन तशेंच थळाव्या लोकांनी फुडाकार घेवन बानाचो सगळो वाठार नितळ केलो। पिकनीक करून बियरेच्यो बाटल्यांच्यो राशी तशेंच हेर प्लास्टिकाच्यो वस्तू बानाच्या वाठारांत लोक उडयताले। हे विशीं गोमंतक टीव्हीर बातमी दाखयल्या उपरांत सरकारी यंत्रणांक जाग आयली। बातमी प्रसिद्ध जाल्या उपरांत नगरगांव पंचायतीन वाठाराची पळोवणी केली। वाठार नितळ करचो म्हणून थळाव्या लोकांनी पंचायतीक निवेदन लेगीत केल्लें। आज आम्ही सांगितल्याप्रमाणे इथे उस्ते धरणावरती साफसफाईसाठी आलेलो आहोत। आमच्या बरोबर आमचे पंच सगळे आणि स्थानिक ग्रामस्थ, आमच्या पंचायतीचा सगळा स्टाफ आणि असे सगळेजण मिळून आम्ही स्वच्छतेसाठी इथे आलेलो आहोत। सगळीकडे काचेच्या बाटल्या, प्लॅस्टिक सगळीकडे पडलेलं होतं। त्या आमच्या स्टाफामार्फत आम्ही सगळ्यांनी इथे प्लॅस्टिकच्या पिशवीत ते सगळा कचरा भरून बॅरेल 4कडे ठेवून हा कचरा स्वच्छ केलेला आहे आणि आता बऱ्यापैकी कचरा आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकत्र करून ठेवलेला आहे आणि इथे साफसफाई केलेली आहे। तेव्हा सगळ्या इथे येणाऱ्या लोकांना माझी विनंती, नम्र विनंती आहे की प्रत्येकाने आपापला कचरा भरावा आणि स्वच्छता ठेवावी, जेणेकरून आजूबाजूचा परिसर, आपला गाव, आपलं घर चांगलं स्वच्छ दिसेल आणि रोगराईपासून मुक्त होईल आणि आपल्या पंतप्रधान मोदीजींचं स्वप्न स्वच्छ भारत आणि सुंदर भारत, स्वच्छ गाव आणि सुंदर गाव हे नेण्यासाठी आम्ही थोडासा हातभार लावू शकलो, याबद्दल मला खूप अभिमान वाटतो। आणि सगळ्या ग्रामस्थांना माझी नम्र विनंती आहे की इथे येणाऱ्यांनी प्रत्येकाने स्वच्छता राखणं गरजेचं आहे आणि आज आम्ही एक दिवस स्वच्छता केली ही पूर्ण नाही आहे, कायम स्वच्छता करणं गरजेचं आहे, तरच आपला गाव सुंदर राहील। तेव्हा सगळ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की त्यांनी स्वच्छता राखावी। तसेच आमचे सरपंच, पंच मेंबर आणि आमचे गावचे ग्रामस्थ आमचे सगळे जमून आयज आमी हांगासर न्हंयचेर बंदाऱ्याचेर आमी साफसफाई करपाक गेले। जाल्यार आमकां खूब दिसून येयलें की हांगा प्लास्टीक बाटल्यो बिटल्यो भरपूर आहा, म्हणून आमी सगळे मेळोन आयज आमची पंचायत बॉडी फूल आमी साफ करपाक गेले आणि हेचे फुडें सुद्दां कोणी येवन हांगासर घाण करपाची न्ही, या तुमी कोण येवं नाका न्ही, पूण येवपाचें पूण स्वच्छता दवरपा, आपलें जेन्ना घर निवळ दवरता पळय तशें ते प्लेस आहा पळय ती निवळ दवरात। कित्याक कोणूय येता, भायलो येता, भितरलो येता, पूण तुमी हांगा घाण करपाची न्ही। आनी तुमकां सांगता हांव इतलेंच की तुमच्या हात जोडून पांयां पडटा हांव, कित्याक बाटल्यो जे आहा पळय ते बंदाऱ्यार घेवन येवपाचें ना। तुमी जाय तितकें न्हांवं शकता हांगा येवन, पूण अन्नधुंदी करपाची ना हांगा। आनी जे आमी कारवाई करतले पूण आमी दिल्ले आहा गव्हर्मेंटाक, पुलिसीक दिल्या लेटर, मामलेदाराक दिल्या, डेप्युटी कलेक्टर दिल्या, फॉरेस्टाक दिल्या आणि WRDक दिल्या। जशें हांगा जे बंदारो घातला ते प्लेटी सुद्दां फोडलेले आहा कोणी तरी, लोक येतात हांगा पियेतात, मस्ती करतात, अशें करूं नाकात हेचे फुडें। कित्याक साफ सफाई दवरपाक, आपलें जशें घर दवरता पळय तशेंच तुमी हांगा बंदारासून ही प्लेस आहा पळय निवळ दवरची म्हणटा तुमचे कडेन मागता, विनंती करता की अशें करूं नाकात हेचे फुडें। आनी जर बाटले बिटले मेळत जाल्यार आमी कडक कारवाई करतले। गोवा सरकारान इरिगेशन डिपार्टमेंट हांचे मार्फत 70 तालुक्यात विविध न्हंयेचेर बंधारे घातलेले आणि त्या बंधाऱ्याच्या पाण्यातलो उपयोग, त्याचा वापर शेतकरी बांधव आहा, म्हणजे 70 तालुक्यातले जे बागायतदार आहा, शेतकरी आसा ते पाणी वापरता आणि आपल्या कुडाळांत वापरता
असोच एक बंधारो उस्ते गांवान नगरगांव ग्रामपंचायत क्षेत्रान जे उस्ते गांव आसा ते उस्ते गांवान एक सरकारान बंधारो बांदलेलो आसा. पण ह्या बंधाराचेर ह्या आतां एप्रील मे म्हयन्यान मोठ्या प्रमाणाचेर राज्यभरांतल्यान लोक येता न्हावपाक आनी हांगा सगळे हें करता कचरो उडयता आनी ताका लागून हांगासर परिसर घाण जाल्लो आसा. आनी हेचीच दखल घेवन नगरगांव पंचायतीन आयज साफ सफाईचो एक कार्यक्रम एक बरो उपक्रम राबयलो. हांगातले जे कितें बियरीची बाटली आसल्यो कितें प्लॅस्टीक आसलें ते सगळें एकी कडेन करून तेंचे कितें प्लान आसा थंयसर व्हरून तेंचे आतां कलेक्ट केल्लो आसा. आनी पंचायतीन एक पर्यटकांक एक स्ट्रीक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा की हांगासर तुमी न्हावपाक येयले चलता पण हांगासर येवन कोणी घाण करपाची ना, बियरीची बाटली उडोवपाच्यो ना. आनी तशें केलें जाल्यार आमी पंचायत किंवा ते संबंदीत कितें डिपार्टमेंट आहा तेजी कारवाई करतले अशें तेंच्यांनी एक आदेश दिल्लो आसा, एक सूचना केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान पद्माकर केळेकर. कांसाबोळ तिवी हांगाच्या एका खासगी जमनीच्या झाडांक उजो लागपाची घडणूक शुक्रारा दनपारच्या सुमार 12:40 वरांचेर घडली. उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांच्यांनी रोखडीच घडणूकदार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो कसो लागलो हें कळपाक मार्ग ना. ह्या वेळार कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानान दिली. म्हापसा कंट्रोल रूमाक 12:40 कॉल आयली. सुजेन हांणी कॉल दिलें की थिवी कांसा बोर्ड हांगा उजो पेटला म्हणून ड्राय ग्रासाक. आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो आनी 12:40 कॉल दिले न्ही. आमी 12:50 हांगा पावल्यार हांगा पळयलें आमी जाल्यार ड्राय ग्रास एक प्लॉटान मोडकें घर आसा तितून उजो पेट्टालो. सो इमिडिएटली आमी स्टार्टेड केलें फायर फायटींग करपाक उदक विथ द हेल्प ऑफ वॉटर एंड नॅचरल फायर ब्रिगेड्सा आनी अख्खो उजो आमी पालयलो तो प्लॉटांतलो. ते मातसो ते सायडीसून धुंवर स्मोक येतालो फ्लॅटाक तो उजो त्या प्लॉटान पेट्टालो आनी तो उजो फ्लॅटा सायडीन त्या धुंवर वयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 2023 वर्स हे मिलेट इयर अशें जाहीर केल्लें आसा. नाचणे सारख्या कडधान्यांची 70 तशेंच गोंयच्या शेतकारांनी पिकावळ करची आनी ही म्हायती लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ह्या सभेचें आयोजन केल्लें. 50 वयर शेतकार ह्या सभेत उपस्थित आशिल्ले. सध्या आमकां 6 ते 7 हेक्टर जमीन नाचण्याच्या पिकावळी खातीर मेळिल्ली आसा अशें विभागीय वाळपय सत्तरी कृशी अधिकारी विश्वनाथ गांवस हांणी सांगलें. तर हे 2023 हे जे वर्स आसा ते भरड धान्य वर्स अशें जाहीर केल्लें आसा. आमचे देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे हे वर्स हे भरड धान्य वर्स म्हणून जाहीर केल्लें आसा. जेणे करून आमची जी भरड धान्य आसा तेतून नाचणी आसा, वरी आसा, आखड आसा ह्या सारकी जी पिकां आसात ती शेतकाऱ्यांनी लावची आनी तेजो चड उपयोग जो आपल्या खाणा खातीर म्हणजे आमचे जे डेलीचे रुटीन जे जेवण आसा तितून तेजो चडांत चड उपयोग करचो. जेणे करून आमी ह्या भागांत शेतकरी भागांत चडशो ज्यो भरड जमनी आसात तेतून हे नाचण्याचे किंवा वरीचे पीक घेवचें हेच्या खातीर आमी आयज ही मिटींग आपयल्ली आनी हेतूर जवळ जवळ 50 आनी वयर इतले लोक आयिल्ले आसात आनी आयज तेंच्यांनी सांगलेले आसात की आयचे कडेन 6 ते 7 हेक्टर इतली जमीन आयज आमकां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की इतली जमीन आमी पयल्या स्टेप्साचेर इतली आमी घेतले म्हणून. म्हापशा विठ्ठल रखुमाई देवळांत चोरी जाल्ल्यान पुराय वाठारांत खवदळ पातळ्ळो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा चोरांनी चांदीचें शिवलिंग चोरलें तशेंच देवळाच्या भटाचो मोबायल आनी पेनड्रायव्ह चोरतना CCTV कॅमेरात कैद जाले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. विठ्ठल रखुमाई देवस्थान विठ्ठलवाडी अंसावाड म्हापसा ह्या देवस्थानान काल सांच्या 6:15 ते 6:30च्या दरम्यान अज्ञात एका चोरट्यान देवस्थानच्या गाभाऱ्यांत प्रवेश करून जे अंदाजे 50 ग्राम म्हणजे 30,000 किमतीचे चांदीचे शिवलिंग आनी आमचो भटजी सुनील भटजी आसा तेजो मोबायल आणि पेनड्रायव्ह हे 3 गोष्टी त्या चोरट्यान काल चोरी केल्यो. म्हणजे सगळो अंदाजे 51,000ची चोरी जालेली आसा.
काल साधारण 6:15 दरम्यान एका भक्तान आपली एक नवी स्कूटर हाडली आणि ते स्कूटरीची पुजा करच्या खातीर भटजी देवळाच्या भायर वचून पुजा करतालो आणि त्या संदीचो फायदो घेवन त्या चोरट्यान चोरी केली आणि शिवलिंग, भटजीचो स्मार्टफोन आणि पेन ड्रायव्ह अशा 3 गोष्टींची काल चोरी केली. आणि ही घटना जेन्ना आज सकाळी भटजी पुजा करूंक गेलो, पुजा करतना भटजीच्या लक्षान येना फुडें इमिजिएट तेणें कमिटीक संपर्क साधलो आणि आमी पुलिसेक ह्या संदर्भात कल्पना दिली आणि पुलीस तात्काळ हांगा येवन तेंच्यांनी पंचनामा चालू केलेलो आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज खंयचो हे बुलेटिन खंय सुचनाकात पळयत रावात गोमंतक TV.